Ghana song A35. Uche so shi aina donya mozo tu shi magu magu kata oi tu sa so me sachi doin bagun goro samchi ai tu sa so me sachi doin bagun goro samchi. बापाची पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवे असून बाबडीनो या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या देवाची आसणे बगूंक आनी त्याच देवाक आमच्या ओत्रेक उक्तें करूंक दोन दिसा दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेता तेन्ना आमी देवाक अदीक लागीं सरता ताच्यो येवजण्यो ताच्यो मांडण्यो आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमी फुडें सरता आयतान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची नोवेना सुरू जाता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान हाडलेलो भावार्थ दिल्ली देख उचारलेली उतरां हाचेर विस्वास करून आमचें जिवीत ह्याच भाग्यवंता भाशेन जावंक मागुया हाचे मीस आमी भेटयता दामियो फेर्नांदीस ताच्या आत्म्या पासून तेच बरोबर जॉन डिसूजा आपलो 50वो वाडदीस समारंभता ताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता तेच बरोबर एमा लूश सांतूस आपलो वाडदीस समारंभता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आनी देवान बरी भलायकी तांकां दिवंक ओतरेकता आनी खंयची दुसरी आपलो वाडदीस समारंभता वो आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा वो ह्या संवसारांत ना पूण अंतरून गेल्यान तांचोय आमी उगडास करता निमिसाची भेटेक तयार जातकीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोडुदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांगपार मागे सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोनिया काकूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोनिया काकूत कर सोम्या काकलूत कर प्रार्थुया मोगाळ बापा तूं मोई पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना आमेन
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान नदर मारली आनी एक धवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपांचेर बसून आसलोलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूण, कारण लुणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाख वेळेचो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो, संवसाराचे दाख वेळेचो दाखो कातरलो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत गायलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उल्हासूं सगलो संवसार. खूब भरला दर्या सागर, आयकुंदी ताचो गुणगुण. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगटून कुशाल भरीत. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीट संवसाराची, पोरसांची कोरच्याक जोडटी परवेस्पोर हुबली येता. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्गार सर्वेस्पराक चोय चोय. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पराक चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना. तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी घडोवंक लागचे सुमाराक कसली कुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचनाकात. तुमी झुजां आनी बोंदांची खबर आयकशात तेन्ना आगातू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें,
पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, वोशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंथरुणार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो कुडां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी जेन्ना पॅन्डमीक सुरू जालां तेन्नाच्यान जायत्या लोकांची कामां गेलीं. जायतो लोक भायल्या गांवांनी आसलो तो सोडून गोंयांत परत आयलो. गोंयांतूय कामां जावन जायते जाण बेकार उरले. आनी अशें आसतना जायत्यो चोरयोय सुरू जाल्यो. कांय फ्रॉड सुरू जाले. कोण बँकांतान फोन करता म्हूण सांगून एकल्याची पर्सनल डिटेल मागून थोडे फावटी असल्यो बँकांतले पयशेच ना जाले. ATMाचे डिटेल मागून असल्या मनशांचेर पात येवन बँकांतले आनी हेर दुसरे मनीस म्हणून अशें जायते ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता. हाचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, तुमकां कोणें फोटोय ना जावंक चोत्रायेन रावात म्हणून. आनी जायतीं जाणां ही चोत्रायेन जियेता. पूण कांय जाणांक भायल्यान फसोवन भुलोवन असले मनीस फसयता, फटयता. जायतीं जाणां आमी चोत्रायेन जियेता, फटयना जावं. आनी संवसारी नदरेन गरजेचेंच. पूण तेच बरोबर आमी क्रिस्ती मनशां आमकां आनी एक सासणीक सूख आसा. आनी तोय तें सुरक्षीत आमी पावूंक चोत्रायेन आमी जिवंक गरज. आनी हे चोत्रायन म्हणटा तेन्ना आमकां कोणेंच फटयना जावं जेजू आमकां शिडकायता. आपणाच्या नांवान घडये येतले म्हणटा, आपुणूच तो म्हूण सांगतले म्हणटा. थोडे फावटी कांय वस्तू दाखोवन तुमकां फटयतले म्हणटा. थोडे फावटी कांय सांगलें सांगून भुलयतले म्हणटा. तांचेर पातयो नाका. तुका सर्गींच्या राजान भितर सरूंक कोणाची गरज, कसली गरज? आमकां भाग्यवंताचें जिवीत आसा. आयतान सुरू करता आमी नोवेना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची. भाग्यवंताचें जिवीत आसा. हेर दुसऱ्यो वस्तू आसा जंय आमकां सर्गींच्या राजान पावंक. आमकां कोणेंच फटयना जावं, पूण जेजूच्या उतराचेर आमी पातयो. आमकां पवित्र पुस्तक आसा, भाग्यवंताचें जिवीत आसा, हांचेर पातयो आनी हें सासणीक जिवीत जोडूंक जेजू आमकां उगडास करता. तुमकां कोणेंच फटयना जावं, चोत्रायेन रावात. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलायता म्हणून आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो वडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालिंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जोय.
म्हज्या बाबा बलिदान म्हशें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्कोर मानून घेवन प्रार्थया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे बी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांक सासणाच्या देवा सर कड्यार सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचें मैमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गरगराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुदलेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणीक कराराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदगार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोनिया जेजू आमी आवडो खाता आनी एक आवडीचें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती बागेन दोन रितान सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमीन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आदर्श मेळ्ळायच्या आमकां दी आनी आमची चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां माफ. आनी आमकां घालून पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया गुन्याची विधान सोबस काय आमकांली सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनात रेखता तर आमकां तुज्या उदारकाक कृतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना समेची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्याचे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली तुया सोर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली
वेगळे सरूंक कोदींच आमकां निर्गू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमी भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणी करुया. भगवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देड्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेंतल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. Genesis U20. São Francisco Xaviera, Vora Cura, Radi Sam Chamoga, La Estonia, Besaugal Saiba, Desargoicha, Samanul Soha, Go